तर इश्टानो आयज आमी करतली सासवाच्या पाल्याची भाजी जी आसा रिच इन विटामिन के, B6, E आणि कॉपरान। ही भाजी तुमची इम्युनिटी बूस्टर करू शकता आणि तुमचो ओवरऑल स्किन हेल्थ बसून आसा पळय ती बरी करू शकता। तुमच्या डोळ्यांक लागून ही भाजी खूपच बरी आणि डायजेशनाक तर विचारूंकूच नाका। तर ही भाजी करपाक लागून हांवें हांगासर एक कायल घेतल्या आणि कायलीन हांवें हांगासर इल्लेशे तेल घालून घेतला। ऑलमोस्ट 2 ते 3 टेबलस्पून हांव हांगासर तेलाचो वापर करता। ताच्या उपरांत ह्या तेलान हांव शिजयलेली तूर दाळ घालतले। हांवें पयलींच ही दाळ शिजोवन दवरलेली। हांगासर हांव आता बारीक चिरलेलो हो सासवाचो जो पालो आसा पळय तो घालून घेतले आणि बऱ्या तरेन हो पालो आसा पळय ते दाळी वांगडा मिक्स करून घेतले। हांव हांगासर आनी उदक घालपाक ना। जी ऑलरेडी दाळ हांवें शिजयलेली उदकान पळय त्याच उदकाचो हांव वापर करतले। आता ही जी भाजी आसा पळय ती शिजोवन घेवया। तेका लागून हांवें हांगासर एक ताट दवरला आणि ताटाचेर हांवें इल्लेशें उदक घालून दवरला। ऑलमोस्ट 6-7 मिनटां ही शिजयली काय तुम्ही पळोवंक शकता की ही भाजी कशी दिसपाक लागता पळय ती। ही भाजी आता बऱ्या तरेन परत आमी एकदा ढवळून घेवया। तुम्ही पळोवंक शकता की ही जी दाळ आसा ती सकयल आसा। सो ही दाळ आसा ती आमकां बऱ्या तरेन ह्या भाजी वांगडा मिक्स करपाक जाय। हांवें हांगासर एक्स्ट्रा उदक घालून घेवंक ना। तर चला हांव आतां हांगासर इल्लेशें चवी पुरतें मीठ घालून घेता। मीठ तुम्ही कमी जास्त तुमच्या टेस्ट प्रमाणे करू शकता। ही भाजी आसा पळय ती सारकी शिजोवंक ना अजून, सो तेका लागून आमी परत ही भाजी शिजोवन घेवया। तुम्ही पळोवंक शकता की आता ही ऑलमोस्ट भाजी शिजलेली आसा पळय ती आणि ह्या भाजयेचो कलरूय बीन खूप चेंज जाल्लो आसा। आता ही ग्रीन उरलेली ना। ही भाजी मातशी तिखट जावपाक जाय म्हणून हांव एक चिल्लली मिरसांग घालून घेता। तुम्ही जाय जाल्यार सुकी मिरसांग पासून हांगासर वापर करू शकता आणि एकदा परत ढवळून घेता। ह्या भाजयेन मातशें उदक उरलेलें आसा, सो हे उदक शिजासर हांव ही भाजी शिजोवन घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की ही भाजी कितली बरी दिसता पळय ती। जशी ही भाजी दिसपाक बरी लागता तशीच ही भाजी करपाक बसून खूप मजा येता आणि खावपाक जाल्यार तुमकां सांगूच शकना की कितली बरी लागता पळय ती। ही भाजी आनीक मातशी टेस्टी करपाक लागून हांव हांगासर इल्लेशें खोबरें घालून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता ही भाजी पळोवपाक जाल्यार आनी बरी दिसपाक लागली। तर तुमकां खंयसरूय बाजारांत सासवाचो पालो गावलो जाल्यार तुम्ही खरेंच घरा कडेन हाडून ही भाजी ट्राय कराना। ही भाजी खूब म्हटल्यार खूब हेल्दी, डायजेशनाक पासून खूब बरी। आत्ताच्या आत्ता रुचयली जाल्यार सबस्क्रायब करा हा।